Mogacara sara betui tambalida सर्वेस पोरा कुर्पेचा सागोरा मानून घे आराधन जीविताकान सेवून आत्मिक पोषण जोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेंची येऊन आमकां सोपून दिवून पावन जावच्या काशेता सर्वेस पोरा मोगाच्या रसनारा भेटय तांबलीदा सर्वेस पोरा कुर्पेच्या सागोरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाळ बाबा बहिणीनो या येवक्रिस्ताच्या मेसा बावरी हे कुटुंब सावन आमी संगता जमल्या. आज पवित्र सभा सद्या काळाचो 18वो आयतार आचरण करता. आयची देवस्तुती आमकां जेजू ख्रिस्त सावन आसा जिविताचो वंडो वा येवक्रिस्त आसा खाणा विशयाचे वयर नियाळूंक आमकां उलो दिता. येवक्रिस्त जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें खाण. येवक्रिस्त आमचें जिवीत पोसता, आमचें जिवीत स्वादी करता आनी भाग्यवंत करता. येवक्रिस्त सेवले द्वारे आमची भूक थांबयता. मात्र न्ही बगार आमी जेजू सांगता एक जावन आमचो भावार्थ आमी सडयताव. येवक्रिस्तांतल्या जेजूक सेवक आमचो अत्रेक सोडोवन दी आनी तशेंच आमचो भावार्थ तीर जावन दी म्हणून आमी मागया. आज पवित्र सभा सांजुआ वियेनीचो आयतार आचरण करता. सांजुआ वियेनी याजकाचो पात्रोण जावन आसा. याजक जावन आसा देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. याजक नासतना सक्रामेंत ना, पवित्र सभा ना. देखून आमचें जिवीत अर्थ नातले बरी जाता. त्या देखून याजकां पासून आमी मागया याजकाच्या मिसा वावरांत प्रोत्साह दिया, तांकां सांगातपण दिवया आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पवित्र सभेंत देवापणी फुलोवन दी आनी तशेंच सोडोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बघून सुद्दां समकामरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करतून प्रार्थून मागता. सर पदवेदां देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर,
उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या सक्रांक पाव तुका उलो माठिल्यांक सदां दुलो बॅन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुजो आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुजो सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजोड चलयता सुस्नच्या सुस्ना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीन उलोवंक लागली. तांणी म्हळें इजिप्तांत मांसान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडिल्लो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मोरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें हांव तुमकां सर्गार थावन उंड्याचो पावस धाडटलों. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूंक. ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायेलींचो शीन आयकला. तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां ददोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी म्हाका वळखतल्यात. सांज जातना लोवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दवाचें धंपन पडिल्लें. दवाचें धंपन भायर वेतस अरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकस दिश्टीक तांकां पडलें. तें बर्फाच्या पिठा भाशेन दिसतलें. इस्रायेलींनी तें देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें मान हू म्हणजे हें कितें. तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइजेन तांकां म्हळें हो तो उंडो सर्वेस्परान तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार.
सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी आमच्या मुखले पिळगेक सांगतेल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी आनी ताणें केल्लीं विचित्र कृत्यां आमी वर्णितेल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. इतले आयकुनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतरणाची दारां ताणें उगडली. ताच्या काना जेवणाक पावसा परी मन्ना ताणें धाडले. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्पोरान आमकां दिलो. सांत पावलून एफेसगरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, सौम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अणभवार्थ्या बरी जियोवचें न्हय. तांचे चिंताप सार नातलेलें. तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतली शिकवण आसली न्हय. दुबावाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय. देवाचें प्रतिरूप करून रचयल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसाय. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुवां परमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेसू साव ताचे शिस साव थंय नातले ते पळयोवन लोकूस दोनीर सोडलो आनी जेसूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेसू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदाळा आयलोय. जेसून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुना देखल्यो देखून न्हय,
बघा दोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे केले देखून नास जातात असलेल्या खाना खातीर तुम्ही वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुम्ही ससनीक जिणेक बाळतात असलेल्या खाना खातीर हें खाण मनशा पोत तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करूंक जाय जेजून ताका जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जय हिस्स ताका मांडटा ती करणी ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमनीशें तूं कसली कुना कर्ण दाखयताय कसली करणी तूं करताय ताणें तांकां सांगलें उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केल्लें न्ही जेजून तांकां जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगतां सर्गीचो उंडो मोयसेन तुमकां दिवंक ना बगार करो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तसो देवाचो उंडो तांणी म्हणलें सैबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून तांकां सांगलें हांव जावन आसा जिविताचो उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच बुक्योचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच थाण्याचो ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता हांव जावन आसा जिविताचो उंडो हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो येवख्रिस्ताचे सुतें मोगाळ भावा भयणीनो अमेरिकेच्या एल सल्वादोरांत 1960 इस्वी थावन 1980 इस्वी पर्यंत क्रिस्तांक भोव कठीण रितीन धार्मीक आनी शशान भोगूंक मेळ्ळें तांच्या साराकारान जायत्या धार्मिकांक आनी तशेंच भाव भयणीक क्रिस्तांवाक देश वचोंक ठरायलें जायत्या याजकांक जिवेशी मारलें लगाड काडलें आनी कैद केलें जायत्यो इगोज्यो पुटयल्यो आनी त्या इगोजे भितर आसल्ल्यो मुर्त्योय नाश केल्यो तबेर्नाकलांत आसलो तो पवित्र कुंभार अपवित्र कर्ण भस्म केलो आनी ह्या वेळार ऑस्कर रोमेरो आपले प्रावतपणाचे मिसाव जारी करता सरकाराचें आक्रम धोरण खंडन करता मानवीय संविधाना हक्काची बद्दची हक्कां प्रतिपादन करता निरपराधींनी रगत वाळचें सोमानय म्हणून वार्तापत्रिकेनी आनी तशेंच रेडियोंत तसो प्रतिभटनाचो ताळो आयकतात निर्गतिकांची आनी तशेंच कश्टांत आसलेल्या लोकांची भेट करता निरपराधांनी वाळचें तें रगत आनी तशेंच दुश्कर्मणी घालचे ते मार निरपराधी घालचे ते मार पळोवन तो असहायक जाता आनी बेजाराय तो पावता आनी ह्या वेळार तो निराश जावन तो गेस्त बसता आनी थोड्याच दिसांनी ताका बंदितांत सुटका मेळटा 1980 इस्वेंत मार्चाच्या 24 तारीखेर सर क्रिस्तांव भाव भयणीक एकठांय करून उक्त्या मैदानार तो मिसाचें बलिदान भेटयता आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तो आपल्या प्रसंगांत अशें म्हणटा आमी सत्ता खातीर निती खातीर न्याय खातीर आमी झुजोंक जाय सरकाराचें अक्रम धोरण आमी खंडन करूंक जाय संविधानाची मानवीय बद्धतेची हक्कांचें प्रतिपादन आमी करूंक जाय आमी मेल्यारी आमकां पुना जिवनपण आसा म्हणून आमकां बरोवसो आसा भावार्थ आसा येवख्रिस्त तावन खंडी जावन आमकां बोळ मेळटा येवख्रिस्त जेजू आमकां सकत दिता म्हणून आपल्या प्रसंगांत तो सांगता आनी वायन आनी उंडो वायन उकळ्ळ्या तोवळ हें प्रार्थन म्हणटा आसतना त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता म्हणलें प्रार्थन म्हणटा आसतना दुश्कर्मी थावन गुळ्यांचो शिवर पडटा आनी एक गुळो वचून ताच्या माथ्याक आपटता आनी थंयसर रगत वाळटा रक्ताच्या कोंडांत
आपलो जीवस जेजूकुस तो अर्पून तो दिता. तशेंच ಆಗಸ್ಟच्या 26 ತಾರೀಕೆ ತಾವನು 28 ತಾರೀಕೆ ಮನಸ್ಸರ್ 2008 इस्वेंत ओरिसाच्या खंडामलांत जाल्ली ती गडितां तुमी जाणा आसोंक पुरो. ओरिसाच्या क्रिस्तांवाच्या वयर दोगदोणी जाल्ली ती तुमी जाणा आसोंक पुरो. मूलभूतवादी पाळयो सरळां आनी तशेंच साबलां खाण घेवन क्रिस्तांवाच्या वयर दाड घाली. जायत्या याजकांक जिवेशी मारले. 92 क्रिस्तांव भाव भयणीक जिवांत उलपायले. 100,000 क्रिस्तांवांची घरां नास केली आनी भस्म केली. एका क्रिस्तांव कॉन्स्टेबलाक पुरुशां व्हरून ताका जिवांत उलपायले. 50,000 लोक आपल्या बाबार्थ पसत आपली भूंय बाटा सांडून आपली आस्त सांडून रानाक थंयसर ती धांवली आनी रानाच्या मोल्यांनी ती लिपोवन ती रावली. थंयसर तांणी आसरो तांणी घेतलो. थंयसर खाण पिवन नासतना ती व्हडली. थोडी खाण पिवन नासतना मरण पावली. तरी जाल्यार तांचो भावार्थ तांणी जिवो धरलो. आनी थोडी आजुनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसरो घेवन आसात आनी थंयसर याजाक मेसाचें बलिदान भेटोवन आसात. एक दीस याजकान मेसाचें बलिदान भेटोवन जाल्या उपरांत विचारलें, येवक्रिस्तचें बलिदान भेटयल्ल्या उपरांत तुमच्या जिवितांत कितें घडटा? आनी त्या वेळार ती म्हणूं लागली, येवक्रिस्त जेजू तावन आमकां बोळ मेळटा. येवक्रिस्त जेजू तावन आमकां सकत मेळटा आनी आमचो भावार्थ जिवो उरला म्हणून तांणी सांगलें. खंडी जावन मोगाचें न्हय, आजुनी तांचो भावार्थ जिवो उरला म्हणून सांगीत. 1990 इस्वेंत इराक आनी तशेंच इराणा मदें गल्फ वार जाल्लें तुमी जाणा आसोंक पुरो. जायत्या क्रिस्तांवाक दग दिलें. जायत्या गर्भस्थांचे आटाविटे केले आनी थोड्यांक गडी पार केलें आनी तशेंच थोड्या नर्सांक बंदेंत घालें. तांचे पासपोर्ट खाण घेवन ते उलपायले आनी थंयसर आसलो एक पास्टर थोड्या क्रिस्तांवाक एकठांय करून अंडरग्रावंडांत ताणें मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. हें पळोवन दुश्कर्मींनी तांकां जिवेशी मारलें आनी थंयसर रक्तपात जालो आनी आपलें सगळें जिवीत तांणी देवाक समर्पण दिलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवीत असो उंडो. सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो उंडो. हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो. जेजून म्हणलां आयच्या वाचपांत, हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. जेजू क्रिस्त खरो उंडो जावन ह्या संवसाराक देंवोन तो आयलो. आम्हा सर्वांक जिवीत ताणें दिलें. जेरुसलेम शहरांत खरो उंडो जावन तो चल्लो. 2000 वर्सां पाशार जाल्यार आजुनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो वस्तीकर आसा आनी तो म्हणटा, हांव तुमचे सांगता सदां काळ तुमचे सांगता हांव आसतलों. आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता हांव आसतलों. आनी आजुनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो वस्तीकर आसा. उंडो एक मनशाची एक मुळावी वस्त जावन आसा, एक मुळावी गरज जावन आसा. उंडो नासतना आमकां ह्या संवसारांत जियोंक साथ दिना. उंड्या थावन आमकां सकत मेळटा. उंड्या थावन आमकां बोळ मेळटा. काम करूंक गाम पिळून काम करूंक आमकां उंडो सेवल्यार मात आमकां सकत मेळटा. जेजू क्रिस्ती खरो उंडो जावन ह्या संवसाराक तो आयलो. बंदेंत आसल्यांक सुटका ताणें दिली. दंडसितल्यांक चवकसाय ताणें दिली आनी शोशणीक वळख जाल्ल्यांक स्वतंत्र ताणें दिलो. देवाचें उतर ताणें परगट ताणें केलें. कोडकारांक ताणें नितळ ताणें केलें. शतापदीच्या साकराक ताणें बरें ताणें केलें आनी तशेंच शिमोनच्या सासूमांयक ताणें बरें ताणें केलें. मोणे उलयशें ताणें केलें. तोंड्यांक चलशें ताणें केलें. कुड्यांक दिश्ट ताणें दिली आनी तशेंच दंडसितल्यांक चवकसाय ताणें दिली. 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक ताणें गूण ताणें केलें. जायराच्या दुवेक जिवंत उठयलें. विधवीच्या पुताक जिवंत ताणें उठयलें. हळ्ळ्यांनी सरोवराच्या देगेन तो गेलो. देवाच्या उपादेशा विशीं, देवाच्या राजा विशीं, देवाच्या मोगा विशीं ताणें समजोनी तांकां दिली. पातकां सांगता तो जेवलो. पातक्यांच्या घरा तो गेलो. पातक्यांचो सोयरो जावंक तो पेवलो
आणि लोकांच्या वयर तो बिरमो तो पावलो आणि म्हणा लागलो गवळी नातिल्ल्या शेळ्या बरी ती शिंपण केल्यात म्हणून तांचे वयर तो बिरमो तो पावलो एक गवळी तो जावंक तो पावलो आणि खरी धाकवाल जावंक तो पावलो बापाचो मध्यवर्ती जावन दायळसो सागोर जावंक तो पावलो आणि खालतेपण असो गुर्त जावन देवाक विधेय जावन तो चल्लो 5,000 लोकांक फकत 2 मासल्यांनी आणि 5 उंड्यांनी ददोशी जेवण ताणें वाडलें आणि म्हणा लागलो सर्गींच्या संवसाराच्या काना पासत तुमी वावूर नाकात बगर सर्गींच्या काना पासत तुमी वावुरा म्हणून तो म्हणा लागलो आणि सर्गींचें तें खाण जावन आसा आमचो जेजूस क्रिस्त जेजूसचेंच मांस आनी रगत जावन आसा आणि आयच्या वाचपांत आमी आयकलें जो कोण म्हजें मांस आनी रगत पियेता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें जिविताच्या उंड्या विशीं सा ऑगस्टीन भोव अपुर्बेन उल्लेख करता पयले सुवातेर तो म्हणटा जेसू जावन आसा जिवीत असो उंडो देवान मनशाक कूड दिल्या देवान मनशाक आत्मो दिला कुडीक संवसाराचें खाण समाधान दिता आनी आत्म्याक सर्गीचें खाण समाधान दिता आणि तेंच खाण जावन आसा जेजूचें मांस आनी रगत दुसरें जावन तो सर्गींत थावन देवून आयलोलो उंडो फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 6 ta 9 म्हणसर आमी आयकता जेजू क्रिस्त देव तरी देवाचो पूत तरी आप सर्गीं दळबा सांडून ह्या संवसारी तो देवून तो आयलो सर्गींत हांव देवून तो आयलो आनी आमचे खातीर तो कुर्सार तो मेलो आनी आमकां ताणें सोडवून ताणें दिली खरो उंडो सावन ह्या संवसाराक देवून तो आयलो आनी संवसाराचें रूपच ताणें बदलिल्लें आनी आम्हा सर्वांक सोडवून ताणें दिली आनी तिसरें जावन हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो जेजून म्हणलां हांव जावन आसा जीव आनी जिवीत हांव जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवंत कोण जो कोण म्हजे तें विश्वास दवरता तो किदेंच मोरचो ना बगार तो ताका ससनीक जिवीत लाभतलें ससनीक जिवीत देवा थावनच मेळटा ससनीक जिवीत जेजू थावन मात्र आमकां मेळटा तें जिवीत जोडीचें तर आमी देवाचो सांगतपण आमी जोडूंक जाय जेजूचें मांस आनी रगत सेवले द्वारे आमी ताचें तें एक जावंक आमी पावता आनी जेजूच्या आमी मिस्तेरांत आमी वांटो आमी घेता जेजूच्या पुणाच्यान आमी भागीदार जावंक आमी पावता आनी चवथें जावन संवसाराक जिवीत दिवचें जेजूचेंच मांस आनी रगत कालवार दोंगरार अपराधांच्या कुर्सा वयर जेजू क्रिस्तान आपलीच कूड ताणें मोडून ताणें दिली निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आपल्या धर्मदूतांक सांगलें घेया म्हजी कूड घेया म्हजें रगत म्हणून सुमी दुसऱ्या दिसा आपणाचीच कूड ताणें मोडली लोकांच्या बाचावे खातीर आत्मे बाचाव करचे खातीर आपणाकच मोडोवन ताणें दिलें लोकांच्या मोगा खातीर आपणाकच ताणें बलिदान जावन ताणें भेटोवन ताणें दिलें आनी 5वी जावन जेजूचें मांस आनी रगत सेवले वरवीं जेजूच्या सांगता तो जियेता जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस आनी रगत पियेता तें जियेता आनी बाप म्हजें तें जियेता खंडीत जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूचें मांस रगत सेवले वरवीं आमी जेजू तें एक आमी जावंक पावता जेजू सांगता रावोंक ताची दैवीक सकत आमचें तें वाळटा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो युक्रिस्त जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें एक खाण जावन आसा आमी युक्रिस्त सेवले वरवीं आमच्या जिवितांत खरी बदलावान करता आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता इस्रायलचो लोक इजिप्त गांवांत हांवन निर्गमन जाल्ल्या उपरांत मारुभुमींत 40 वर्सां म्हणसर तांणी केलें आनी पयन करता आसतना तांकां कितेंच खावंक जेवंक मेळोंक ना ह्या वेळार मोइसे विरोध देवा विरोध आरोना विरोध पुरपुरोंक लागले आमी इतल्या वर्सां इजिप्त गांवांत आमी आसल्या थंयसर आमकां मांस आनी जायतें खाण आमकां मेळटलें पूण हांगासर आमी कश्टांत आसा हांगा कित्याक तुमी अन्न आमकां सोडलां म्हणून ती देवा विरोध पुरपुरोंक लागली आनी मोइसे देवा कडेन तो विश्वास तो दवरता देवा कडेन तो मागता आनी म्हणटा देवा तांचे वयर तूं बिरमोत पाव आनी देव तांचेर बिरमोत पावन सर्गींत थावन तो मान्ना तो दिता आनी तांकां आशिर्वादीत करता आनी मारुभुमींत पयन करता आसतना
मान्ना दिवन तांकां तो बसता आनी बसयल्या गांवाक तांकां पयण करूंक तांकां साध्य जाता. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकता इतलेंच जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो. आमी ताचे मांस आनी रगत सेवले द्वारे आमी भगेवंत आमी जावंक पावता, व्हरती मनशां आमी जावंक आमी पावता. सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11:27 वळींत आमी पळयता. जो कोण फावो नासतना उंडो खाता सोम्याच्या कांसलींतले ते पियेता ते सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांक जावंक पावता. ताची आमी जडती करूंक जाय. उपरांत जडती केल्या उपरांत सोम्याचे रगत आनी ताची कूड आमी सेवंक जाय. जो कोण समजो नासतना कितेंच समजो नासतना सोम्याची कूड आनी कालसींतलें रगत पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी तशेंच आपलीच ख्यास्त तो पियेता. जितले पावटी तूं उंडो खाताय, जितले पावटी सोम्याच्या कालसींतल्यान तूं पियेताय, सोम्याची जो मिस्तेर दुखत्यान म्हणले बरी तूं परगट तूं करताय. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत यात्रीक आनी पैनरी जावन आसा. बसयल्या गांवाक म्हणजे सर्गींच्या राजाक आमी समकून आसा. सर्गींच्या राजाक आमी चलता आसतना जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवन आसा. जेजूचें मांस आनी रगत आमकां सासणीक जीव दिता. आमी जेजूचें मांस रगत सेवले तरी आमच्या जिवितांत 3 संगत्यो आमच्या जिवितांत घडटात. पयले सुवातेर येवकरिस्त आमकां जिवीत दिता. जुवांच्या वांजेलांत आयच्या वांजेलांत अध्याय 6:50 वळींत आमी पळयता ताचे मांस आनी रगत पियेल्या करीत आमकां सासणीक जिवीत मेळचें ना. जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवंत देव, जिव्या देवाचो पूत जावन आसा. ताचे तावन आमकां सासणीक जिवीत आमकां लाभता. दुसरें जावन येवकरिस्त सेविल्ले द्वारे आमचें जिवीत स्वादीक जाता. म्हणजे आमी जेजूक सेवले द्वारे आमी येवकरिस्ताची मनशां आमी जावंक आमी पावता. आनी सांव पावलो बरी आमी जियेना बगर आमी क्रिस्त संगी आमी जिवन आसा म्हणून उसारूंक आमी शकता. आनी तिसरें जावन येवकरिस्त थावन आमकां सासणीक जिवीत आमकां लाभता. आमी पळयता मोयसेन अरण्यांत इस्रायल घरांक मान्ना दिलें पूण ती मरण ती पावली. पूण जेजूचें मांस आनी रगत सेविल्ल्यार मात्र आमकां सासणीक जिवीत लाभता. जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत, तो सदांच आमचें तें जिवन आसा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी सांजुवां वियेनीचो आयतार आमी आचरण करता. सांजुवां वियेनी याजकांचो पात्रोण तो जावन आसा. पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून लोकांच्या फातकां खातीर तो मागा लागलो, लोकांच्या परिवर्तना खातीर तो मागा लागलो. कुमसाराच्या सक्रामंतांत 18 वरां तो बसून लोकांच्या आत्म्याच्या बरेपणा खातीर तो मागा लागलो. आनी वर्त्या रितीन म्हणले बरी मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज याजकांचो दीस आचरूंच्या संदर्भार याजांकां पसत आमी मागया. याजांकां विशांत आमच्या कुटुंबांत आमी बरोय उलोवया. याजांक आमी सांगतपण दिवया. याजाक जावन आसा देवा आनी मनशां मदलो एक मध्यस्थ जावन आसा. एक देवान विंचून काडलेलो एक व्हरतो व्यक्ती तो जावन आसा. याजक नासतना सक्रामेंत ना, पवित्र सभा ना. त्या देखून आमचें जिवीत अर्थ नातलें बरी जाता. त्या देखून मोगचन याजकांच्या मिसावांत आमी सांगतपण दिवया, प्रोत्साह दिया. आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या समाजांत देव आपण फुलोवन येवन दी आनी सोडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. बाबर्ताची उत्साहाने आमी करया. सतमंतान देवा, सर्पदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे सुमलो आमकां मेळटा जल्मलो, पोंच पिलाताने कसले काकुसा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जलो, सर्गा सडलो, सर्पदरा देव बापाच्या उजव्या बसला, तेंच्या जिवन मनशी बरोवंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव सामना सामचो मोगाळ बाप आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां पोसता.
तसो मोग दयाळय भुगुल्ली आमी आमची सर मागणी ताच्या पांय तळार आमी दवरया. मोगळ्या बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या सर्व आमच्या आत्मीक वडिलांनी तांकां दिल्ल्या मिसांव जेजूचे कुशे प्रमाणे उदार मनान करूंक आनी तांची सेवा तांणी पेळ्याक दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां भरमन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश आनी समाज सोलनवरच्या आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांचे उदरगते खातीर उदार मनान वावरूंक तांकां तुजो आधार लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडेनी वळवळच्या सर्व लोकांक तुजें स्पर्श लाभोवन तांचे पिडेंतली तांकां गूण कर बरी भलायकी लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रायेर आनी विविध रितीन कश्टांच्या सर्व लोकांक तांच्या कश्टांतली तांकां निवारण तांचे जिणेंत तृप्ती आनी समाधान लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवजनांनी जेजूचें आदर्श घेवन बरे वाटेन चलोवन बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी हजर जाल्ल्या आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुवें आमकां दिल्ली देणी वेळ सकत आनी दुडू पेल्याच्या बरेपणाक करसूंक जाय जाल्लें उदार मोन आमचे थंय रस म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा पवित्र एवकरिस्तसो आनी तशेंच कुमसारी सक्रामेंतसो मोग करिशें कर. देवाच्या उतरान पोसच्या आनी तशेंच एवकरिस्ताच्या खाणान आमकां पालन पोशण करच्या सर ह्या साकांचेर तुजी तराळ आशिर्वादां तूं घाल. तांकां तूं गोपान तुतून दवर तांचो भावार्थ तूं तीर कर. कोरोना व्हायरसा पिडे वरवीं कोश्टांच्या स लोकांचे वयर तुजी दाराळ आशिर्वादां तूं घाल आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचे वयरी तुजी दाराळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सोम्या तुका आज समर्पिता जिणेर उपकार जावं दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता. उडो आनी बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामनन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी दिनी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दी
सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदराणी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमचे समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो संसासरा पर्या सोडून फळ आमकां मेळच्या. जेसून आमकां आपल्या कश्टा मनसो उगदास कोडून दवरलो. आपल्या धर्मदूता बराबर निमान्या जेवणा बसलो तेन्ना जेसून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपल्या चीस भेटोनी केली. असो तो जालो तुका मांडता तसली संपन वाकणीची बली. या वर्त्य संस्कारान तूं तुजे पजेक पोसता आनी तिका पवित करता. हे तरेन एकेच प्रितमेच्या सगळ्या मनशाक एकाच भावार्थान तूं वाडयता आनी एकाच प्रितीमोगांक एकवटायता. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुन्हा जीवन जेजू सारकी जावच्या. या विची जेवणा वांटो घेवन लागीं सरताव आनी आतां सगळींच्या दुता संगती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमचे सुमयाची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पवची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगदसा करात. Bawarto so good परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुन्हा जीवन पुनसो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खालच तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सुगदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पेटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जीवन पुनसो बरो सुदारून मेल्ल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मे संगती
Bagayun to Jose, bagayun to Dharmdata, bagayun Francis Assisi, bagayun Clara, bagayun Pio, आणि bagayun Anthony, आणि सर्व काळी तुका मांडवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दे. तांची संगता तुजी महिमा गवोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंद आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां धाडलें पडों देव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशणांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदक काकुळतीं पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्ही, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतनी राजूर चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मगसो गुस्सावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पोस्सो जेजू क्रिस्त सर्गींत हांव देवोन आयलोलो उंडो आम्हा सर्वांक सासणीक जिवीत दिवचो. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जोरस्तार सोम्या तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर विडार. जिविताचो उंडो तूं सर्गींत हांव देवलोलो, संसार सासणी
रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच कर भिडा प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्यावरील तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गटायन भरलाय. सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससण्याच्या सुखाक आमकां फावय, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या ख्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिलवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. बगेन पुरुषाचे गुरुवेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.